Start live. Hello. Come with me then. No, make it up.
Oh, the pose. Oh, you have to do open. Siena, Yonga. One more, yeah? Yeah, Sienna? Just one last one. ಕಣ್ಣು ತೆಗಿಯಕ್ಕಾಗಲ್ಲ ಜಾಸ್ತಿ ನಿಮಗೆ ಡೈಲಿಗೆ Ceri, ceri. Tapi sekarang apa ini minum? Tuh gimana? Apa ini? Ayo kan ya. Tumi pas kala tumi. Ana side drop. Okay. Bapak kan Cina pula mana? Nasa side mana?
Ito yan. Wait for Sonia to finish first. Alright, let's do it. Thank you. Cynthia, please. Cynthia, dai kannu karaya.
Oh, yeah, yeah. Here. Can I have a flower? Yeah. Can I have a flower? Danny? The children in your wet blanket. Oh, Mogaja Paulini, Sukranji, yang berlistim, आणि फेस्टोचे हार्दिक उल्हास. आता आम्ही हांगासर नवें बेजार करता. त्यानंतर मरये मायेक बाळू मरयेक आमी फुलांनी उगडसिता. The children, first we have the prayer over the new corn, and thereafter we will offer flowers to Our Lady. Let's go in silence. Again, Mountpuri, Ravian.
मोगल भाव भयणीनो, आमच्या माय गांवांतून आमी पयस हांगासर आसा आनी आमकां सगळ्यांक आमच्या माय गांवचो उडास येता. आनी ह्या दिसा आमच्या माय गांवांत कशें फेस्त आचरता तशें संपूर्ण रितीन आचरूंक जायना जाल्यार थोडो पूण उडास आमच्या काळजांत आसा. आनी 9 दिसाचे नोवेल आसतले आनी 9 दिसांनी आमी फुलां हाडून भुरगीं मोरये मायेक मान करतले. हांगा हांव चिंता एक दीस मात्र मोगान आमी तें करया. आनी सांगत आस आयच्या दिसा 9वें भात आमी बेजार करचो दीस, पावसिले दीस उठून येता आसतना देवान दिल्लें 9वें बेडें आमी मोरये माये मरिफा देवाक पेटयता आनी हांगासर हाडलां तें 9वें आतां आमी बेजार करतले. देव आमचो रचणार आनी पोसणार जावन आसा, सदांच आमकां तो सांबाळटा. देवाक अर्गां दिवन हें 9वें भात आमी बेजार करया. बाबा भयणीनो, देवान ही पृथ्वी रचल्या आनी मनशाक ह्या पृथ्वेचो राय केला. देव आमकां सर्वांक पोसता आनी सांबाळटा. तरी आमी वावर करून आमचो दिसपडटो ग्रास जोडीचे म्हणून तो आशेता. देवाच्या खुशे प्रकार आमच्या शेतांनी आमच्या रैतांनी वावर केला आनी ताचो प्रतिफळ जावन 9वें भात आमच्या सामकार आसा. देवान आमच्या वावराक प्रतिफळ दिल्ल्या पासून ताका आमी अर्गां दिवया आनी हो भाताच्यो कणश्यो ताच्या आशिर्वादान बरो म्हणून ताचे लागीं मागया. सर्वेस्प तुमचे सोबे आसो, प्रार्थुया. देवा सर्ग आनी संवसाराच्या रचणारा, तूं अंतराळाच्या सुकण्यांक पोसताय, बागेंतल्या फुलांक सोबयताय आनी आमकां तुज्या भुरग्यांक आमचो दिसपडटो ग्रास जोडूंक वेळार पावस धाडून पृथ्वी फळां भरीत करून आमच्या वावराक फळ दिताय. तुजे कृपेन आनी आमच्या परिश्रमान आमच्या शेतांनी जाल्लें हें 9वें भात आमी आज तुजेशी हाडून तुका अर्गां दिता आनी तांचेर तुजो आशिर्वाद घाल म्हणून आमी नम्रतायेन मागता. हें पवित्र केल्लें भात सेवल्ली आमी तुजी भुरगीं तुज्या आशिर्वादान बरोवन आमचे माये संगी एक दीस सरकार तुका रूप पळोवन तूं आमकां फावो कर म्हूण आमी मागता. पवित्रत्वेच्या एकपणान जियोच्या तुज्या पुता आमच्या सोमयेचे नांवी आमेन. मोरये मायेक फुगळसून आमी आतां गीत गावया. मोरये फुगळसया भुरग्यांनो, 3 फावटी आमी मोरये फुगळसया म्हणटाना आमी फुलां मोरयेक भेटोवची जावन आसा. 3 फावटी म्हणूंक आसा, ते पण एकूच फावटी फुलां उडोवन आसा.
बाळू म्हणजे तुमचे मागे सगळी मोगाली बाळू कुमारी Let's keep silence. Let us keep silence. Hold your hands, children. Put your hands up. हे मोगाली बाळू कुमारी तुझ्या जन्मा दिसाक आम्ही तुझी भुरगीं व्हडा संतोषान तयार करून देवाचो आनी आमच्या बाबा भयणीचो मोग करूंक आमकां शिकय म्हणून आमी तुजे लागीं मागता देवा आनी आमच्या बाबा भयणीच्या मोगाक विरोध वेता ते सगळे आमचे तावन पयस कर देवाच्या मानाक आनी आमच्या बाबा भयणीक मेसूंची जिणी आमी जिवंक तूं आमकां तुजो आदार दी हे आमी मागता तुझ्या कुशीन जल्माल्या देवपुता आमच्या सोम्या जेजूचे नावी जो खरो देव सर्गी बापा संगी पवित्रात्म्याच्या एकपणान जियेता आनी राजवट चलयता ससनाच्या ससनाक आमीन मोगेचनो आमी आतां इगर्जे भितर येता येता आसतना सकट संगता मेळया गीत गावन भितर वयचें Alina.
बापाचे आणि पुताचे आणि पवित्र आत्म्याचे नावी शांती तुमचे सोबे असो. मोगाळ भावा बहिणीनो, आज वर्षाचा साध्या काळाचो 23वा आयतार आणि हो सुमयाचो दीस. हो सुमयाचो दीस आमी अधिक संभ्रमान आचरसिता. मरिये मायेचो जल्म दिवस एका कुटुंबा भशेन संगत मेळून आचरण करू. पयस पयसान आमी हांगासर आयल्या. न्हयच केवल आयच्या संतोषू आनी दबाजो आचारूंक आमची मागणी, आमच्या कुटुंबाचे इरादे, आमच्या कुटुंबाचे सुख आनी दूख मरिये माये लागीं आमी हाडून आयल्या. मरी आमची मोगाळ माय आमचे खातीर विनंती करता, आमकां ती राखता आनी सांबाळटा. देखून आज तिच्या जल्मा दिसाचो संभ्रम आचरतना हांगासर असले आनी सगळी आमचे कुटुंब, आमचे ल्हान ल्हान समुदाय पवित्र सभा आमी जेजू भेटोवया. मरिये मरिफात आमचेर देवाचो आशीर्वाद मागया. हे आमी मागचे, हे मागणे, हे आराधन, हे बलिदान देवाक मानवंदी म्हणून आमच्या मतींत धरून नितळ मनान भेटोवंक आमी मुखार सरया. कित्याक देव आयकता मागणे नितळ काळजाचे, खालत्या काळजाचे. देवा मुखार आमी खालती जावया आनी आयच्या दबाजाक कोण सगळी कारण जावन आसात तांचोय आमी उडास काडया. ह्या सगळ्या समुदायाचेर देवाचो आशीर्वाद मागून ह्या मिसात फावती तयाराय आमी करया. मागया आमी हांव पातकी सर्वपदवेदार देवा आनी तुमकां भावा भयणीनो तुमचो गुन्यांव विचारून सांगता.
वादान घुसाळून वाईटादारून बरें सोडून हांवें जायतीं पातकां केल्या. हो म्हजो अपराध, हो म्हजो अपराध, हो म्हजो भोव व्हड अपराध. ह्या पासून बगेवन सुद्दां संवकार मरये सगळ्या देवदूतांक आनी भक्तांक आनी तुमकां भावा भयणीनो म्हजे खातीर आमच्या सर्वस्परा देवा लागीं विनंती करात म्हणून प्रार्थना मागता. सर्वपदवेदा देव आमची काकूट करून आमची पातकां बगसून आमकां ससनाच्या जिवितांत व्हरून पावो. सर्गीच्या बापा आमच्या सोडून घराक मनशाचे दिवचे खातीर अगणित जनवायेन आनी मोगान भाग्यवंत आमकां मरयेक तुवें जल्मा हाडली. खोतीचो जल्मा दीस व्हडा संतोशान आमी संभ्रमता. तुवें विसरून काडलेल्या जेजूचे आनी आमच्या आवयक फावो तो मान दिवंक आनी तिचो मोग करूंक आनी तिची देख आनी मसत घेवन भावार्थान भरवशान आनी मोगान वाडत वचूंक तुजी भरपूर कृपा आमकां दी. आमच्या सुम्यान तुज्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं जो पवित्रतेच्या एकपणान जियेता आनी राजवट चलयता
ससनाच्या ससना केली. आमेन. मीका प्रवाद्याच्या पुस्तकांतलें वाचता. सेवेस्पर म्हणटा, पूण तूं बेथलेहेम एफ्रेता, जुदाच्या कुळ्यामध्ये तूं भोव ल्हान, तरी इस्रायलाच्या राजवटी चलोवंक आसा तो म्हजे पासून तुजे तावन जल्मतलो. ताचो आरंभ भोव आदलो, चड पुरातन काळाचो. त्या पासून जी प्रस्तुत जावची आसा तिणें त्या भुरग्याक जल्म दीस सेवेस्पर तांकां सांडून घालतलो. तेन्ना तांच्या भावां भयणीचो उरलेलो जमो इस्रायलाच्या पुतां दुवांच्या एकवटांत पाटी वतलो. तो ती रावतलो सेवेस्पराची पदवेन आनी आपल्या देवाचे नावाचे महिमे आनी आपल्या हिंडाक सरयतलो. आनी ती भिरांती विणे रावते, कित्याक ते दाळात हांव ताची पदवी पृथ्वेच्या सीमा पर्यंत पावतली आनी तोच शांतीचो कुवार जातलो. देवाचे उदार हें.
सांपावलांचो माथरां बरयल्ल्या पत्रांतली वाचा. बाबा भयणीनो, जो कोण देवाचो मोग करतात आनी ज्या कोणाक ताणें आपले मंडावळी प्रमाणे आपयल्यान तांचे बराबर सहसंगती देव तांच्या बऱ्याक पडाशे करूंक वावुरता. हे आमी जाणा, कित्याक जांकां बिनचुनकाचे आदेस तो वळखूंक जाणा. तांकां आपल्या पुताच्या सरक्यांची जावन ताणें निर्मिल्ल्यान. अशे भाव भयणीच्या व्हडल्या घराण्यामध्ये आपल्या पुतान मरगडो पूत जायजे म्हूण ताणें खुशी वेली. हे पसत असले मांडावळे निर्मिल्ल्यान ताणें आपयल्ल्यान ताणें नितीवन करून घेतली आनी नितीवन करून घेतल्यान ताणें आपले महिमेवन ताणें भगिदारां करून घेतली. देवाची उतारे. Matevapormane Jesu Christaची शुभवार्ता. जेसू क्रिस्ताची वंशावळ ही. तो पूत दावीद असो, तो पूत अब्राम असो. अब्राम इसाकाचो बापूय, इसाक जाकोब असो आणि जाकोब जुदा असो आणि ताच्या भावांचो बापूय. जुदा फेरेज असो आणि जेरोसाचो बापूय. फेरेज एस्रोन असो आणि एस्रोनो आरामाचो बापूय. आराम अभिनदाबाचो असो आणि अभिनदाब नाओसाचो बापूय. नाओस साल्मावाचो बापूय. साल्मोन बोआजाचो बापूय. राहाब ताची आवय. बोआज ओबेदाचो बापूय. रूत ताची आवय. ओबेद यस्सेचो आणि यस्से दावीद रायाचो बापूय. दावीद साल्मावाचो बापूय. उरिया बायल साल्मावाची आवय. साल्माऊ रेहोबामाची आणि रेहोबाम अबियाचो आणि अबिया आसाचो बापूय. आसा योसोफाताचो आणि योसोताफ यरामाचो बापूय. आणि यराम ओसियाचो बापूय. ओसिया योथोमाचो बापूय. योथोम आखाजाचो आणि आखाज
इजेकिया सो बापोई इजेकिया मानसे आमोस असो आणि आमोस यसिया सो बापोई यसिया इकॉनॉमिया सो आणि ताच्या बावांसो बापोई याच काळार इस्रायल परतेक बाबिलोनाच्या गावांत गुलाम करून वेल्ली बाबिलोनाचे बंदडे उपरांत एकोनिया शालतियेल असो आणि शालतियेल येरोबाम असो बापोई येरोबाबेल अबियाद असो आणि अबियाद एलियाकीम असो आणि एलियाकीम आजोर असो बापोई आजोर सादाक असो आणि सादोक आखीम असो आणि आखीम एलियाद असो बापोई एलियाद एलेयाजेर असो आणि एलेयाजेर माथेन असो आणि माथेन जाकोब असो बापोई जाकोब जुजे सो बापोई जुजेची पतीन मरी आणि मरियेतान जल्मलो जेजू ख्रिस्त जाका म्हणतात ख्रिस्त अशी सर्व मेजून अब्रामातान दाविदा पर्यंत 14 तोकल्यो दाविदातान बाबिलोनाच्या बंदडे पर्यंत 14 तोकल्यो आणि बाबिलोनाच्या बंदडे थावन ख्रिस्ता पर्यंत 14 तोकल्यो ख्रिस्ताचे जन्म एपरी जाले त्याच माते मरियेक जुजे लागी करार जाल्ले पूण तांचे लग्न पहिले ती पवित्र आत्म्यावरी गर्भस्थ झाली तिचो पती जुजे नीतिवंत मनीस तरी मरियेक अपकीर्ती हाडूंक ताका खुशीनातली देखून ताणे तिका गुप्ती सरचे म्हणून चिंतले पूण ताणे अशें आलोचन केल्ले तितलेंच ताका स्वप्नांत सर्वेस्पराचो एक दूत दिश्टी पडलो आनी म्हणालो जुजे दाविदाच्या पुता मरियेक तुजी पतीन म्हणून तुज्या घरा हाडूंक भिये नाका कित्याक तिचे तें गर्भसंभव पवित्र आत्म्यावरवी जाला ती एक पुताक प्रस्तुत जातली तुवें ताका जेजू म्हणून नांव दवरूंक जाय कित्याक तो आपले परजेक तिच्या पातकांतली सडयतलो देवाचे उतर हे जेजू ख्रिस्ताते तुझ्या मोगाळ भाव भयणीनो अख्ख्या संवसारार आज कॅथोलिक होळी सभा सप्टेंबराची 8 तारीख मरियेच्या जल्म दिवसाची परब आचरता पयसल्या मंगळूर गांवांत जावन आमी हांगासर या लंडनांत या इंग्लंडाच्या विविध जाग्यांनी काम करची कोमणी भावना आमी आज हे फेस्त आमच्या संस्कृतेन आमच्या मायगांवांत कित्याक आचरतात तातूंत थोड्या मापान म्हणी आचरचो आमचो संतोषान आसा ह्या संतोषांत भागी जावंक म्हाका आपण दिल्ल्या खातीर हांव तुमकां अर्गां दितां आनी तुमचे खातीर हे मिसाचें बलिदान तुमच्या इराद्याक भेटयता मुखेलपणान आमकां कॅथोलिक क्रिस्तवांक देवान दिल्ले जेजू उपरांतले वर्तेन देणे म्हळ्यार मोरी माय देवान संवसाराचो इतलो मोग केलो की आपल्या एकल्याच पुताक ताणें ह्या संवसारांत धाडलो कोण ताका पातयता ताणें कोणेच एकला नासता म्हजो म्हाका सासणाचे जिवीत जोडिचे आनी जेजून ह्या संवसारांत येवन आमचे खातीर कितें केलें कशें ताणें आपणाकच भेटोवन दिलें कशें तो आपणाकच आतांय भेटोवन आसा पवित्र येवकारिस्ताच्या सक्रामेंता मरिपाक ते आमी सर जाणा अशें आसता जेजून ताणें कुसार मरण ह्या प्राण दिवच्या पयलीं आमचे विशयान चिंतलें आनी मरयेक मायेक आमकां ताणें भेटोवन दिली आमची आवय जावन आनी त्या काळांत हांव आज पर्यंत आमच्या कॅथोलिक पवित्र सभेन मरयेक आमी दिवचो मान कितलो व्हडतो म्हणून सांगूंक जायना तो म्हणून कित्याक मरी आमच्या सोडोनरा जेजूची आवय आनी आमची आवय म्हणून आमी पातयेता संवसारांत मरये मायेन आपोस्तलां सांगता ताचे उपरांत फाटल्या 2020 आनी 6 वर्सां मरी आमच्या फाटल्यानच आसा
हे आमी पारखून घेता. आमच्या भोंवरी आसचे पवित्र जागे ते पळयत आसतना पुणशता मरयेक समर्पण दिल्ली. जावं पुरो मजगोरी, जावं पुरो फातिमा, जावं पुरो लुड्स, जावं पुरो वेळांगणी अनेकशी सबार पुणशता मरयेक भेटोवन दिल्ली. आयच्या दिसा हजारांनी लोक मरयेक मान करतात. आमी कॅथोलीक मात न्ही, अक्रिस्तांव पर्यंत हर एक कडेन पुणशेत आसा. मोरये मायेक ते मान करतात आनी तिचो जल्म दिवस संतोषान संभ्रमान आचरतात. संवसारांतल्या सर लोकां सांगता आमी एक जावन मोरयेक मायेक आमी मान करून हांगासर आसा. म्हाका भाव भयणीनो, अशे मोरये मायेक आमकां दायज जावन देवान दिला आसता. तिचे शगून वर्णूची आयची वाचपाक थोडो वेळ आमी नियाळ करिया. आज तुमी आयकलें वांजेलाच्या वाचपाक भोव सोबीत रितीन एक लांब वंशावळ जेजूची. आमच्या कोणा लागीं आमकां कोणी विचारल्यार तुज्या बाबाचें नांव कितें, तुज्या आबाचें नांव कितें, तुज्या आबाच्या बाबाचें नांव कितें, तुज्या आबाच्या बाबाचें नांव कितें, आमकां कोणाकी गुर्त. पूण वांजेलिस्त ह्या जेजूची वंशावळाविशीं चिंतता आसतना 4 वांजेलिस्त 4 रितीन आमकां जेजूची वंशावळ दितात. आतां आमी आयकल्ली वंशावळ सांग मातेवान बरयली, सांग लुकान बरयली. तुमी वाचल्यात जाल्यार 3ऱ्या वसुरांत तुमकां मेळटा. जेजू विशयांत कितले फाटी वेता म्हळ्यार आदाम म्हणसर तो वेता. सांजू ती वंशावळ वर्णितना आदि अनादि इंदा म्हणटात. म्हळ्यार फ्रॉम ऑल इटर्निटी द वर्ड वॉज विथ गॉड अँड द वर्ड वॉज गॉड. आदी आसलो देवाचो सोद. आदी वेळा काळा पूर्वी देवा थंयचो आसलो आनी तो देवूच जावन आसलो. अशी जेजू विशयांत ती वंशावळ आमी वाचता आसतना मोगेच्या भाव भयणीनो, आयच्या फेस्ताचो हो एक संदेश आमी कान घेवचो जाल्यार ह्या सकल पात्रियार्काची नांवां जावं पुरो अब्राहम, इजाक, याकोब ते पात्रियार्क. ताचे उपरांत ते राय आसले, ताचे उपरांत प्रवादी आसले. त्या सगळ्या वंशावळींत भोव भगिवंत मनीस आसा, भावार्थाचे मनीस आसा आनी पातकीय आसा. असो अर्थ कितें म्हळ्यार हे सगळे पात्रियार्क, प्रवादी, राई, देवान नमिल्ले व्हडले व्हडले व्यक्ती सकल जेजूच्या येण्याक, जेजूच्या पयले मरयेच्या येण्याक राखो नासले बरी आमकां भोगता. आनी त्या देखून आज आमी संतोश पावंक जाय. आयची वाचपा आमकां हो एक संदेश दिता की आमी कोणी एक्सिडेंटल जावन जमून we are not accidentals. देवाच्या पवित्र योजनात आमी सगळी भागीदार. हिस्स वंशावळ आमकां दाखोवन दिता की जेजून आपल्या ह्या देवान आमच्या सगळीच्या बापान जेजूक धाडचे पयले ताका जाय आसल्यांक दिसले ताचे मालगाडे जावन आनी तो वळखावन आजून पर्यंती ही पयस सभा वाडोवन आयले जाल्यार हाच्या फाटल्यान देवाचे निर्दिश्ट योजना आसा. आयची वाचपा आमकां सांगतात ह्या निर्दिश्ट योजना परी आमी सकल चलून आसा. म्हाका भाव भयणीनो, ही संवसाराची सगळी चरित्रां आमी ओट्टू घालची जाल्यार तुमी आयकलां जावं पुरो थंयसर आसात 6 जाण भगिवन मनीस, भावार्थाचे साक्षी. तांचे पैकी ते स्त्रियेचो उडास हांव काडटा. सगळी सर्वसावाची जिणी तुमच्या दोळ्या मुखार दवरून ते स्त्रियो आसात. आमी उडास दवरले केदाळे आनी ते भोडवे आसात. पयली स्त्री जावन आसली आदावची, कुशीची बोर येव. देवान तांकां सगळें दिल्लें. देवान तांकां रस्त्यान आपल्या सोबायेचे आनी सारखेचे जावन रचले. ताणें आशेवचे सकट तांकां आसलें. पूण एक मात्र देवान सांगलें आडवारलें, ह्या फलाण्या रुखाचो फळ
तुवें खावन वचो. पूण सैतान लुसिफर तो एक आंज जावन आसलो पयले. ताच्या गर्वान तो नासतावन पावलो. सैतानाचो अधिकारी जावन पावलो. सैतानाचो राय लुसिफर म्हणटा आमी. तो थंयसर देवाचे योजन विबाडून थंयसर आयला. त्या रुखार एका सर्पाच्या रुपार येवन मोरयेक तो नाडटा. हे फळ केल्यार तूं देवा बरी जाताय. आनी पयल्या स्त्रियेन सैतानाच्या उतरांक कान दिले. देवाचो कायदो मोडलो आनी देवा थंय आसलो संबंध तो मोडून गेलो. ती कामात न्ही ती पयली आवय जाल्ली देखून आमच्या सर्वांची आवय ती, पूण पातकी आवय जावन पावली. दुसरे आयच्या वाचपाक आमकां ते वाचून मेळना, पूण आमी जाणा मोरयेक इस्पी हाडिल्ले पेस्त. मोरी सादी सली, नितळ, निर्मळ, देवाक मानवाली ती. इतली मानवाली की देवान तिका रचताना पातकाचे सैंग नासताना रचली. पापाक खताविणे तिका रचली म्हणून आमकां पयस आमकां शिकयता. शी वॉज द इमॅक्युलेट कन्सेप्शन. शी वॉज बॉर्न विदाउट द स्टेन ऑफ सिन. पातकाचे खत नासताना जल्माली ती एकलीच मोरी आमची माय. हांवें सांगले देव ताच्या योजना प्रकार करता. सगळ ताच्या योजना प्रकार. एकलो शिल्पी आसा, एकलो कवी आसा, एकलो आनी कितें बरयता, एक बिल्डिंग बांदता. खंय एक प्लॅन आसा जाल्यार पयले मनशाच्या मतींत आसता. मनशाच्या मतींत आसल्यानंतर ते कार्या रुपाक येता. मनशाच्या मतींत नासले ते बरपी येना, बिल्डिंगांनी येना, एक कलाकृती येना. ती तांच्या भितर आसली ती भायर येता. ती जावन आसा मनशाची छाती देवान घाल्ली. पूण देव सगळ्या संवसाराचो रचणार कितलो व्हरतो. ताचे येवजन ताच्या दोळ्या मुखार आसतना म्हज्या पुता जेजूची आवय जावची ती स्त्री कसली जाय जायी. ताणें चिंतलें भोव सोबीत, भोव निस्कळ, देवाक मानवची, भावार्थान भरलेली, देवाचे कुशेक सदांच खाल जावन आसची. आनी त्या देखून तिका रचतानांत देवान तिका पापा कथावेणे रचले. ती जावन आसा मोरी आमची आवय आनी जेजूची आवय. मोगाल भावयणान ती दुसरी स्त्री एक चेडूं भुरगें जावन आसतना थंय येता तो दुसरो बडो, तो गब्रिएल बडो, देवाचो दूत. मोरये लागीं येवनी सारका प्रणाम करून नमान मोरये कृपेन बरयलेली सोमी तुजे सांगता देवाचे येवचें हे. तूं देवाच्या पुताचे आवय जातली. हे कशें साध्य? हांव आजुनी एका मनशाक नेना, हांव खासर जावना. म्हजे बरोबर तें कशें सांग? तुजें तें कितें घडोवंक आसा तें मनशा संपर्कांत न्ही. देवाचो आत्मो तुजे तें सावळी घालतलो आनी तूं गर्भ जातली देवाच्या पवित्रत्या मारिफात. आनी तुका जल्मच्या भुरग्याक देवाचो पुत्र म्हणटले आनी ताका तुवें जेजू म्हूण नांव दिसय. मोगेचें न्हू? पयली आवय पातकी आवय जाली जाल्यार हांगासर आसा दुसरी आवय आम्हा सर्वांची. तिका कितें भोगूंक आसतलें ह्या एका आपोवण्याक पाळो दिल्ल्या क्षणाक तें तिका कळीत नासलें. तिची वाट जेजूच्या क्रॉसाची वाट जाल्यार ती भावार्थान बरोवन आपले हांव देवाची साकर म्हणजे तें तुजें कुशेपरमणे जावं म्हणून ती मागता. आनी ह्या संवसाराक जेजूची देवाच्या पुत्राची वळख आमकां ती करून दिता. ती स्वागत करता आनी आमकां आजुनी ती जावन आसा मोगाळ आवय. जेजूक आमी कशें स्विकार करी जाय
जेजूच्या मेटांनी आमी कशें चलत जाय, जेजू खातीर आमी कितें करूंक आसा, सगळ्यात देख जावन आसा मरी आमच्या आवय, ती दुसरी स्त्री आमकां पातकांत घालून निवारलेली. आनी एक स्त्री आसा ती आमी पळयता प्रकटण पुस्तकांत 21वा अध्यायात आमी पळयता. ती जावन आसा एक मनशा रुपाची स्त्री म्हणून न्ही, ते एक वर्णन, थंय एक देवदूत आसा, थंय ती स्त्री जावन आसा पवित्र सभा. आनी पवित्र सभा देवान राखून गेलेली, सांबाळलेली एका स्त्रीयेक तो वर्णिता सांजवा. आनी म्हणटा ह्या स्त्रीयेक, पवित्र सभेक, देवाच्या पत्नीक हो बडवो देवाक उपसून दिता. देवान सांबाळलेली प्रजा कोणती? आमीच मोगाच्या. देखून आज आमी चिंतूंक जाय आमच्या जिणेचो खरो अर्थ कितें, गूढ अर्थ कितें. आयच्या दुसऱ्या वचपान तुमी आयकले आमी देवाचो मोग करनारा आनी जी कोणाक देवान रचला आनी देवाचेर फाटी येतात, देवाचो मोग करतात, तांच्या जिवितांत सगळें तांकां बऱ्याक पडचे देव वावरता म्हणून वसाक तुमी आयकला. देवान आमकां वेंचून काडला, आमकां ताणें भगवंत केल्या, आमकां तो तयार करता त्या सगळींच्या राजाक. आनी ह्या सगळींच्या राजाच्या परिणामांत मरी जावन आसा आमची देख, आमचे बळ. जेजू कळीत आसले आपल्या फाटलावदारांक, शिसांक मरयेक आसली एक इन्स्पिरेशन म्हणटा. मरयेक आसली एक पावरफुल इंटरसेसर वॉज नेसेसरी. जेजू ते समजले. जो कोण फाटला म्हणटात तांकां एक इन्स्पिरेशन, एक देख साथ जाय. कोण ती? ताणें आपल्या आवयकच आमचे इन्स्पिरेशन जावन रचले, आमकां भेटोवन दिलें. आनी तशेंच शी इज एन इंटरसेसर म्हणटा आमी. इंटरसेसर म्हळ्यार आमच्या आनी देवा मदें मध्यस्थी, आमचे खातीर विनंती करून. आमी नमारणी मागलो म्हणटना आमी सगळीं उतरांनी आमी म्हणटा नमारणी काबुळतीचे माये, आपले आमी लेवीची बालकां, ह्या तुकाच्या कोणांत आसा, आमी तुका गुलो मारता. आमचे खातीर तूं विनंती कर. आमचे जिवीत जाल्या उपरांत तुज्या पुत्रा जेजू जय सोबीत मागणें नमारणी मागली. आतां आनी आमच्या मरणाच्या काळाक आमचे खातीर विनंती करता. सदांच आमी म्हणटा ते नमा मरिये मागणी. मोगाच्या भाव भयणीनो, ती जावन आसा एक परसरीक देख, एक एग्जाम्पल आमकां सगळ्यांक उर्बेवंत करची, बावरतात आमकां वागोवची. सांगतच आमचे खातीर विनंती करता मरिये आमची माय. त्या देखून आज आमी हे फेस्त आचरण करता आसतना आमी मरिये माये लागीं, ह्या बाळक मरिये लागीं कितें मागया? खंडीत जावन तुमी वपतात म्हूण चिंता. तुमकां आशा आसा आमचे कुटान पवित्र कर. आमच्या कुटुंबांत आमी सगळ्यांनी जेजूचे फाटलावदारी जायशे कर. जेजूच्या मेठांनी मेठा दवरून चलोवंक आमकां फावो कर म्हणून आमी मरिये माये लागीं मागता. सांगतच आमच्या युवक जाणां खातीर मागता, तांकां तूं नितळ दीत म्हणून सांबाळ. संवसाराच्या लोण्याक तांणी खाल जाय नासलें मुखार राख. सांगतांचो आमच्या भुरग्यां बाळां खातीर आमी मागता. एक दीस देवा आज ती फुलां भेटयली आमची नेणटी भुरगीं तुज्या शगुणान भरलेली माये जावन दी. ह्या भुरग्यांक ल्हानवड करून आमकां तूं शिकय. तुवें जेजूक ल्हानवड केल्ले बरी. तर मुगाळ भाव भयणीनो, आज आमी मरिये मायेक आमची कुटुंबां भेटोवन दिया. आमी चिंतूंक ना आमच्या जिणेंत कितें घडटलें. आमी ह्या इंग्लंडाक येता, लंडनाक येता म्हणून स्वप्नांत चिंतूंक ना पडना. पूण आमच्या जिवितांत आमकां भावार्थ दिल्लो देव आमच्या बरेपणा खातीर वावरून आसा म्हणलें तें आयचे वासाक. आयची वंशावळ आमी चिंतता आसतना कितेंच घडना ह्या संवसारांत जें कितें देवाक कळीत ना. ताच्या कुशे प्रमाणे चलता. पूण सवाल एकच, आमी ताचे कुशे प्रमाणे
संतावंगी म्हणलें. खंयच्या येवेची भुरगीं, पयल्या येवेची भुरगीं आनीकय आमी तातूंत सांसावली. ह्या दुसरी येव जावन आमकां जेजूचे आवय जावन आसली मरियेची भुरगीं. ह्या पयसवेची भुरगीं जावन आमी मुखार सरता. हे वरस जुबलेवाचें वरस. आनी बाबसाहेबान दिला आमकां हो एक विशय, भवर्थाची यात्रिका, भरोशाची यात्रिका आमी. आनी भरोसो आमकां केदाळय निराश करिना. आमी जाणा भवर्थ, भरोसो, मोग हे तीन शेगूण. त्या तीन शेगुणांनी भरोसो बेसीक म्हणटा. आमकां भरोसो आसा जाल्यार कितें कश्ट आमकां आयले जाल्यार ते कश्ट आमी उतर मुखार दितल्या. संगीत राजाच्या वाटेन आमी मुखार सरतल्या. पडतल्या पूण उरतल्या. उठून मरिये संगी आमी सोडून मुखार वेतल्या. मरिये आमची माय आमचे हात धरून आमकां मुखार व्हरतली. मुखार भाव भयणीनो, आनी एक विशय सांगून हांव अखेर करता. संवसारान हे फेस्त आचरण करता आसतना इट इज सेलिब्रेटेड एज द गर्ल चाइल्ड डे. संवसारान एक नदर आमी घालून जाल्यार एका स्त्रीयेक एक संवसार कशें दाखोवन दिता. एक एडवर्टाइजमेंटाची वस्त, एन ऑब्जेक्ट ऑफ प्लेजर. आनी स्त्रीयेक पळयत आसतना सबार जण एक वांकड्या दृश्टीन पळयता, स्वार्थान, एका रितीन कामूक रितीन पळयता. आनी थोडे आसात ती आमकां समान न्ही, दे आर द सेकंड क्लास सिटीजन. आमच्या कुटुंबांनी हें सोडून आसता. चेडवा भुरग्याक दिजे जालो मान आनी गौरव, ती समानता ह्या संवसारांत आजुनी ती मेळोंक ना. त्या देखून आयच्या दिसा मरिये मायेचें फेस्त आमी करता आसतना मरी एक ल्हानशी बाळूक मरी म्हणटा. एक चेडू भुरगें ह्या संवसारांत, ह्या संवसाराच्या दृश्टीन कोण पुरा भुरगीं, चेडवां भुरगीं एका नालिसायेक कश्टांत आसात, तांच्या सगळ्या पासून मागूंक आनी आमच्याय जिवितांत आमी चेडू भुरग्याक मोगान आमकां समान म्हणून स्विकार करता म्हणचो दीस पोचावन आसा. तर मोगाळ भाव भयणीनो, आमच्या कुटुंबांत ते विशय एक दीस घालया. आमच्या घरांत आमच्या पतीने आमी मान दिता आमी, समान म्हणून लेखता आमी. आमच्या भुरग्यां पैकी आमी तफावत करनासा आमी चलके आनी चेडू म्हणून. आमच्या भोवरी आशिल्ल्या अनेक रितीची गणितां घडटाच स्त्रियांक मान ना, गौरव ना. मुझे स्टँड कितें? मरिये मायक आमी जाप दिवया. आयच्या दिसाचा संतोशा खातीर, ही पवित्र वाचपा खातीर देवाक अर्घा दिवया. आमची जिणी देवाक भेटोवन आनी आमची कुटुंबां मरिये मायक समर्पून हे मिसाचें बलिदान आमी मुंदरून करया. सगळी उबे रावया आनी आमचो भावार्थ आमी उसारया. सतमंता देवाक सरपद दरा बापाक सर्गानी पृथ्वीच्या रचनाराक आनी जेजू क्रिस्ताक ताच्या एकाच पुताक आमच्या सुम्या जो पवित्रत्वी गर्दीस गावलो, अवतार मरियेंतल्यान जल्मलो, पंचक्रताकार कणेक सोंसले, ताका क्रुसार जोडलो, तो मेलो आनी ताका निके केलो, तो मेले मुदेर देवलो, सर्गास चडलो, बापाच्या उजव्यार बसलो, तेन्ना जिवेनी मेल्याची मनसुबे करून येतालो. तदनंतर पवित्रत्म्याक भक्तनी पवित्रतेक भक्तांचो एकता, पातकाचे मुसाळी, कुडीचे जीवन कोण, सासूचे जिवी. आमेन. भाव भयणीनो, देव जावन आसा सर्व देण्यांचो दाता. तो आमचे थंय सदांच दयाळ जावन आसा, मोगाळ जावन आसा. आमी खंयची मागणी तो आयकता. ह्या भावार्थाक लागून आमी सगळी आमची खालती मागणी सर्गी बापाक आतां आमी भेटोवया.
तुमची जबाब आयकमचे प्रार्थना येसूया. मोगडा बापा पवित्र सभेचे सर्व मुखेल्यांनी तांचे ताब्यात दिल्ल्या सगळ्या क्रिस्ती इगर्जेक मोरये मायेचे शेगून शिकोवंक तिचे भक्तीपण सांबाळूंक आनी ह्या मुखार जेजूताई आमकां व्हरूंक तांचे आशिर्वादाचो शोर वत म्हूण मागता हांव. आयकमचे प्रार्थना येसूया. आमच्या राष्ट्राच्या मुखेल्यांनी दुबळ्या धाकट्यांक आनी शोशणाक वळख जाल्ल्यांक फावो तो न्याय दिवन तांची हक्क राखून व्हरोवंक आनी सब स्त्रियांक फावो तो मान आनी गौरव दिवंक तांकां बरें मन दी म्हूण मागता हांव. आयकमचे प्रार्थना येसूया. आमच्या कुटुंबांनी माया मोग एकवट शांतमात राज करिशे दुश्मनाक राग मसूद पयस करून पसरलेल्या कुटुंबा लागीं हाडून वर्वशकी कुटुंबा बांदूंक तुजे प्रेरणा लाभय म्हूण मागता हांव. आयकमचे प्रार्थना येसूया. आमचे मदें आसच्या पिलेस्तांक आनी प्रायवंतांक तुजे गोपांक घे. तांकां कुमक करच्या बऱ्या मनशाचे व्यक्तीक तांची गरज समजूंक तांकां मरयेचे प्रेरण जीवन प्रेरण जावन दी म्हूण मागता. आयकमचे प्रार्थना येसूया. आमच्या फिकरीच्या बुद्ध्यांनी आनी वचनांनी मोरये परी देवाची खुशी तांच्या जिणेन समजून त्यागाची आनी सॅक्रिफिसाची जिणी जिवन तांकां खूब आवडपी म्हूण मागता. आयकमचे प्रार्थना येसूया. एवकरिस्ताच्या मेजाबोवरी जमलेल्या आमी समेस्तनी मोरये मायच्या प्रेरणान भरपूर शक्ती कुटुंबां बांदून हाडून आदर दी म्हूण मागता. आयकमचे प्रार्थना येसूया. एक घडीभर मौनपणी आमची वैयक्तीक आमची खासगी मागणी देवाक भेटोवया. आमची कुटुंबां आमी मरये माये मरिफात देवाक समर्पण दिया. आयच्या दिसाचो संदेश आमच्या काळजांत आमी स्विकार करया. आमच्या मायगांवांत असल्या सगळ्यांचो आमच्या आवय बापाय भाव भयणी तांचो उडास काडया. हांगासर आमकां जी कोण कुमक करतात तांचो सगळ्यांचो आमी उडास काडून आमकांच आमी देवाक समर्पण दिवया आनी मागया. भोव मोगाला बापा, आमचे जिवीत तुजें देणें जावन आसा. जिवीत म्हणल्यार देण्या खातीर आमी तुका अर्गां दिता आसतना आमच्या जिवितांत जेजू तुवें आमकां दिल्ले खातीर आनी जेजू मरिफात ताच्या आवयक आमची आवय जावन दिल्ले खातीर आमी तुका अर्गां दिता. मरी आमचे मायेचो जल्म दिवस आचरतना आमचे तें जें कितें आसा नापसंत तुका तूं तें आमचे तें अपेक्षिनाय तसले वायट गूण सगळे काडून उडय. मरी आमचे माये तें आसचे शेगून तिचें घालतेपण तिची निर्मळाई तिचो भावार्थ तिचे तें असो मोग आमच्या काळजांत ती कळसय आनी आमी निजाकी तिची भुरगीं जावन जिवंक हांगा आसल्या आम्हा समेस्तांक तुज्या आशिर्वादान भर. तूं जियेता आनी रास करताय सुम्या ससनाच्या ससनाक आमेन.
आमच्या बाबा भयणीनो, उज्यानी तुमचे बलिदान सरस्पराक आमच्या बापाक मानता तसले जावन म्हाका बहु मोगाळ देवा, वडा मोगान अंकवारीच्या कुसव्यान आमचे मनशासेन घेतिल्ल्या तुझ्या पुतान आपले आवयचे अंकवार कोण बिबाडूंक ना, पूण ते पवित्र केले. तसो तुजो पूत जेजू आमकां पातकांच्या सर वंदवण्यांतले निवारून दिसान दीस अदीक पवित्र करून आनी ह्या वेळार आमी करता ते आमच्या जिणेचे समर्पण आपल्या समर्पणांत घेवन तुझे मुखार व्हरून पावो. हे आमी मागता त्याच तुझ्या पुता जेजूचे नांवे. सर्वेस्पो तुमचे सोवे आसो, आमची काळजां उबारुया. सर्वेस्पराक आमच्या देवाक दिन वासुया. सर्वेस्परा पवित्र बापा, सर पोजेदारांनी ससनाच्या देवा, सर काळी आनी सर उतई आमी तुका दिन वासूंक फावो. हो कायदो नितीचो आनी आमच्या फायद्याचो. भाग्यवंत अंकार मरयेचो जल्म दिवस आज आमी संतोषान उडास करता आनी तिचे दिनवसतेचे गीत गावून तुजी कणवळाय आमी वाखणटा. शेकान शेक पृथ्वीचेर कितली वती तुजी विस्मिता. सर काळी मनशातय कितली अपरिमीत तुजी दयाळाय. तुजे लान्मीक साकरणेचेर काकुळतीन तुवें नदर घाली आनी असो सोडवणदार मनशा कुळाचो तुजो पूत जेजू क्रिस्त आमचो स्वामी तिचे वरवीं आमकां फावो जालो. ताचे उदेशी देवदूतांचो दरबार संतोषान तुका वाखणटा सर्गार. तांचे वाखणेक आमचे इतारे मेळून आनंदान आमी तुजी स्तुती गायता. बापा, खरोच तूं पवित्र आनी सगळी तुजी रचना तुका वाखणटा. कित्याक तुजे दान जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता आमच्या सुम्या वरवीं पवित्र आत्मेचे सत्तेन सर जीव आनी पवित्रपण उपजाता. उदेक दितान अस्त्यंत पर्यंत तुका एक निर्मळ भेटवणी करच्याक एक आशा भरसा तूं जमयता जाय. देखून बापा, खातेपणी आमी मागणें करता. तुका भेटोवच्याक आमी आयल्यान ती देणी त्याच पवित्र मेळवी तुज्या पुता आमच्या सुम्या जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगत जावच्याक
तूं पवित्र कर. ताचीच आज्ञा पाळून हो संस्कार आमी समारंभ काम. तो परत येत जाले ते राती ताणें गुंडो घेतलो. तुका दिन वचून तो मोडलो. तो आपल्या सिसांक दिलो आनी म्हणे, हो तुमी समेस घेयात आनी खायात. ही म्हजी कूड. तुमची तेचपरी जेवण जातच ताणें काल्स घेतली. तुका नव्यान दिन वचलो. ती आपल्या सिसांक दिली आनी म्हळें, तुमी समेस घेयात आनी हांतले पियेयात. ही म्हज्या रक्ताची काल्स. नव्या आनी ससनीक कराराचें रगत. पातकांचे भोगसणे मेळटात. तुमचे पासून आनी समेज मनशां पासून ते वारवतले. हे म्हज्या उगड्या साथ करात. बावरतासो गुट परगटुया. तुझ्या पुतान सोसलेल्या कष्टां म्हण असो, ताच्यानंतर बरी पुनर्जन्मपण असो आनी सगळ्या चढण्यासो आमी भक्तीपणी उडास करता. आनी तो परत येतलो म्हणून ताची वाट पळोवन आसा. देखून आमी उपकारी काळजान हे जिवीत आनी पवित्रपण दिता तें बलिदान तुका समर्पिता. जे बलयेन आपल्या मरणान आमकां तुजी इश्टागां जोडल्या, तीच बरी आतां तुजी पवित्र सभा तुका भेटयता. तिचेर तुजी दया दिश्ट घाल आनी तुज्या पुताचे कुडीन रक्तार पोसताय तांकां ताच्या पवित्रत्म्यान भरून आनी जेजू सभे एक कुडान येतोत मो आमी जावं तूं निर्मी. तुका भेटयलेले सासनीक दान तूं आमकां करूं आनी अशें देवाच्या मायेन हो भगवंत आमकां मरये तुज्या भगवंत दुखांच्या आनी वैभव्य साक्षांच्या आनी समेस्त भक्तां सांगता तुवें विसून काडलेल्या दायजांक आमकां वांटो मेळो. तांचे विनवणेचो आदार आमकां निरंतरी मेळटलो म्हूण आमी विश्वास दवरता. बापा, हे बलये वरवीं आमकां तुजी इश्टागात मेळ्ळी. तिचे वरवीं सगळ्या संवसाराक शांती आनी तारण फावो कर म्हूण आमी मागता. तुज्या साकरा लिओ आमच्या भगवंत बापाच्या, विन्सेंट आमच्या गोवळी बापाच्या आनी हांगा हजर आसच्या गोवळी बाप रॉबर्ट मिरांदा सांगाता पवित्र सभेच्या समेस्त गोवळ्या आनी मनेरा बराबर तुज्या पुतान तुका जोडून घेतलेल्या सगळे पोरचे सांगाती या संवसारांत वाटसुरे तुजे पवित्र सभेक बाबतांत आनी प्रिती मुखांत थीर कर. तुजे हुजीर एकठांय केल्ल्या या तुज्या कुटुंबाची मागणी दयेन आयकून घे. कन्नोळ्या बापा, संवसारांत शिंपडलेल्या तुज्या भुरग्यांक दया करून तुजे तें एकठांय. आमच्या मेल्ल्या भाव भयणीकी आनी तुज्या इश्टागतीन ह्या संवसारांत अंतरलेल्या समेस्तांक मैपासान तुज्या राज्यांत घे. थंय आमी तुजी महिमा बघूंक ससनाक गदोशी जातल्या म्हणून आमकां भरवसो आसा. क्रिस्ता आमच्या सुम्या वरवीं ताचे उदेशी सगळ्यो बऱ्यो वस्तू तूं संवसाराक वांटून दिताय. त्यास जेजू वरवीं, त्यास जेजू सांगाता, त्यास जेजू थंय पवित्र आत्म्याच्या एकपणांत सरपदवेदार बापा सर्वंदन आनी वैभव तुका ससनाच्या ससना.
मातसो दीस पडतो ग्रास कुडीसो तशें आत्म्याचो दिवच्या सगळींच्या बापाक आमी मान करून जिसून आमकां शिकयलें मागणे भक्तीन आमी भेटोवया. आमचे बाबा सगळींच्या तुजें नांव पवित्र जावं, तुजें राज येवं, तुजी खुशी सदां सदां तशीच संवसारांत जावं. आमचो दिसपट्टो ग्रास आज आमकां दी आनी आमचे सुखिल्ल्या उशिरां तशें तुमची पातकां उडोवस आनी आमकां काळजी पडून दिवं नाका पूण वायटान तें आमकां निवार. सर्वस्परा सर वायटान तें आमकां निवार. दया करून ह्या जिवितांत सवस्काय आमकां दी. सगळींचे भाग आनी आमच्या सोडवणदारा जेजू क्रिस्ताचे येणे बरो शान तेडकेल्यांक आमकां तुजे उदार कापुर्तीन सर पातकांती सुटय आनी सर आकांतांतली वाटय. सुमे जेजू क्रिस्ता तुवें तुज्या दंगता म्हणे तुमकां शांती दवरता. म्हजी शांती हांव तुमकां दिता. आमच्या पातकांचेर न्ही पूण तुज्या पवित्र सभेच्या भावार्थाचेर दीस घाल आनी तुजे कुशे प्रमाणे तूं आमकां शांती दी आनी एकवटान सांबाळ. तुजी येताय आनी राजवट चलयताय ससनाच्या ससनाक येवं. सोम्याची शांती सदांकाल तुमचे सवे आसो. माया मोगांची येतल्या म्हणल्यार सोगूच जावन आमी एकामेकाक शांती दिवया. पळया सुमेन जेजू क्रिस्ता हीच ती देवाची शेळी संवसाराचे पाप करता ती शेळीच्या जेवणाक हजर आसा आमी सर्व सुभागी. तुमी आमचे येवचे आमकां पवना पूण आमकां भलायकी मेळटली.
प्रीतीच्या बापाक आयच्या दिसा जल्मली भाग्यांत अवकार मरी आख्या संवसाराचो भरवसो आनी मनशाच्या सोडवणेचे फांते म्हणून आमी वळखता देखून दिनवशी आनी संतोष बरी काळजान तिचे वरवीं मनशा सैमान आयिल्ल्या तुज्या पुताक मुंड्या दका वायनाच्या रुपान आमी घेतला तिच्या आदारान जेजू क्रिस्ताक अत्रेकोन सोदूंक भगवंतान ताका आपलो सोडूनदार म्हूण मानून घेवंक आनी ताच्या एकपणान सदांकाळ जियोवंक समीस मनशांक फावो कर म्हूण आमी मागता त्याच तुज्या पुता जेजूचे नांवी बसात
मोगेच्या भाव भयणीनो, एक 3-4 मिनिटां हांव तुमच्या संगतान म्हजो मिसांव वावर वांटून घेवंक आशिल्लो. पयलें तुमकां समेत सांग मरिये मायेच्या जल्मा दिवसाचो हार्दिक शुभाशय पाठयता. मरी बाळक मरी तिच्या नेण्ट्या हातांत हांव तुमकां समेत सांग तुमच्या कुटुंबान घराळमापान आशिर्वादीत करून हांव मागता. मोगेच्या न्हू म्हाका हांगासर येवन आपोवणें दिल्ल्या श्रीमान आमचो सुनील आनी ताचे पंगडांत आसले सकट तांचो उपकार भोवता म्हाका हांगासर आपयले खातीर. आनी हांवें आपयल्या वेळार हांवें सांगिल्लें, सुनील आमच्या मिसांव विशाल म्हाका एक 2 सूप सांगूंक अवकाश मेळटा गे. ताणें म्हळें भरपूर हांव तुमकां दितलो म्हणून. आनी अशें हांव तुमच्या मुखार आसा आमच्या मिसांवाची कथा सांगूंक. मोगाल भाव भयणीनो, 1982 इसवेन तुमकां थोड्यांक म्हळें कळीत आसतलें तो वर्सो मंगळूरचो बिसायब अदीक महादीक बाजील सोज ताका एक दीस आलोचना येयली. देवान पवित्र ज्ञान ताका प्रेरण दिलें म्हूण हांव चिंता. तो म्हणालो की मंगळूर येसीज सकट दीस प्रकाश मुखार आसा. तो सुमार 30 बिसायब मंगळूरचे आसले. 100 वा 1000 पाद्र्यांत जावन भारताच्या पंत पाद्र्यांत आनी सिस्टरांक गेल्या. आनी फाटल्या वर्सांनी 12 वर्सां जावन भायल्या गांवांनी मिशनरी जावन आमच्या याजाक आनी धार्मीक भयणी वेतात. आफ्रिकांत तशेंच दक्षिण अमेरिका, मेक्सिको हेर गांवांनी आमचे मिशनरी कोडयार गांवन येतात. जाल्यार तो म्हणालो, आमी हांगासर इतले मुखार आयल्या जाल्यार इतली आत्मीक दादोसकाय आमकां आसा जाल्यार आमच्या खातीर कोणें वावर केलो. आदले मिशनरी 100 वर्सां आदीं गेल्यार, 200 वर्सां आदीं गेल्यार आमची परिस्थिती, आमच्या मालगाड्यांची परिस्थिती कशी आसली, कित्याक 50 वर्सां आदीं गेल्यार आमची परिस्थिती कशी आसली अशें चिंतून तो म्हणालो, आमी जायते मिसांव वावर करनासावन पूण आमी एक मिसांव गांव आमचोच जावन आमी पोस्तो जावन काण घेया. आनी अशें एक जिल्लो भोव फाटी उरलो जिल्लो कर्नाटकाचो बिदर जिल्लो ताणें एडॉप्ट केलो, पोस्के जावन घेतले मिसांव कामाक. आनी त्या वेळार हांव केवळ 4 वर्सांचो आसा. म्हजे लागीं ताणें विचारलें, तूं बिदर मिसांव सुरू करूंक वेताय गी म्हणून. हांवें मस्त मागणें कर बियान खावचें देवाचे पातयेनी दवरून जायत म्हणें. आनी हांव अशें पयले मिशनरी जावन दोगांव ब्रदरां संगता गेलो. आनी तो वळ थंयसर 4 कुटुंबां दर्यार नातली. ती बायकान आयली रेल्वेंत, ज्या एअरफोर्स युनिट आसा थंय काम करतली, बँकान काम करतले एक कुटान. उरली कोणूच नातली. मेथडिस्ट जायते जण आसले. तांणी आदी म्हाका मस्त काम केल्लो आनी ते काम कर मिशनरी अमेरिकाक पाटी गेले. पूण ह्या लोकांक पळयत आसतना गवळीनांतल्या शेळयां बरी ते निराश जाले. ते क्रिस्तांव जाल्ले पूण तांकां भावार्थ दिवंक कोणी नातले. कातोलीक याजक ते आयले म्हणलेंच तांकां एक नवी उर्बा आयली. आमकां पळोवन अशीं याजक आसात देंगी म्हणून तांणी चिंतून सकास आमचे कुशीन ते परतले. आनी जायतो लोक आमकां येवन परत लागलो, आमच्या हळेक तुमी येया, आमकांय तुमी देवाच्या मुखार दिया, भावार्थ दिया अशें ते मागूंक लागले. मोगाल भाव भयणीनो, बिस्कू भाजेलाक इतली उर्बा आसली. तो वर्साक 2 या 3 फावटी थंयसर येवन आमकां तो उत्तेजीत करतालो, मार्गदर्शन करतालो. आनी 20 आनी 3 वर्सांनी म्हळ्यार 2005 तोच्या कर्नाटकाच्या बिसायबांनी चिंतलें, उत्तर कर्नाटकांत आमचें प्रेझेन्स ना तें, देखून आमी कितें म्हणी करया. बिदर मिसांव सुरू जाला आनी काम बऱ्या तरान चलून आसा, आमी एक येसीस करया म्हणाले. बिदरच ल्हानसो जिल्लो एक येसीस केला. कितें म्हणून चिंतून तांणी 4 जिल्ले ओट्टू केले, बिदर आनी गुलबर्गा आनी बिजापूर आनी यादगीर.
हे 4 जिल्ले ಒಟ್ಟು करून नवी DSCज तवलच्या बापसाहेब बेनेडिक्ट सोलोव्यान पासारली आणि म्हाका थंयसर वावर करनासल्यार म्हाका पिसार केलो. मोगाच्यानो तवलकान आज पर्यंत 2005 आतां 2025 जाली 20 वर्सां आमी वावर थंयसर केला. सोडणे साडे 30 वर्सां 3 वर्सां हांव ह्या भितर मिसावान आनी गुलबर्ग DSCजन वावर करन आसा. मोगाच्यानो थोडी आमचे ते जाल्ले बदलावण हांव तुमकां सांगूंक आशयता. एक हांव गेल्ल्या वेळार ती भावार्थांत भोव निराश जाल्ली जावन आसली. आतां थंय आसली ल्हानशी पवीस सभा, केवळ 9,000 क्रिस्तांव आसात आख्ख्या DSCजन. एका पंथांत आनी एका पंथांत 325 किलोमिटर्स, सुमार 150 हळ्यांनी आमचो लोक आसा. ल्हान समुदाय आसा, तांकां ल्हान कोपेलां आमी केल्या. थोडे थोडी तांच्या घरांनी दीस, पूण लोक दुर्बळ, ते कुली काम करनासतात आनी थंयसर ते कुली काम करनासतना तांच्या वेळा प्रमाणे आमी थंयसर हळ्ळेक वचूंक आसा. आमच्या मर्जे प्रमाणे न्ही. ताका म्हणटात दिसांव वाव. लोकांची स्थिती गती पळोवन न्हयच भावार्थ थंयसर आसता सकट लोकांक आर्थीक आनी सामाजीक रितीन शैक्षणीक रितीन बरें करून आमी प्रसारून आसा. अशें थंयसर लोक भावार्थान वाडून आसा. हांव येता आसतना मोगाच्यानो एकेका हळ्ळ्यांत 10वी जाल्लो एक भुरगोय म्हाका मेळनासलो. पूण आज आमच्याच ल्हान समुदायांत सुमार 25 जण इंजिनियर जाल्यात, तेगा डॉक्टर जाल्यात, टिचर्स, नर्सस आनी कितली जाणां आसात. मोगेच्या भाव भयणीनो, अशें आमी सर्वतोमुख अभिवृद्धी म्हणटा. ह्या अभिवृद्धी सूत्रांत आमचे संगी अनवटी वा हेर धर्माचे आमचे संगता वावर करन आसा. तांकां आमी शिकोवची रीत इतलीच, आमी देवाचें राज प्रगट करता. देवाचें राज म्हळ्यार समर्थ बदलूंची न्ही. आमचे मतीचे बदलावण आमचे थंय येसे. आमी एकच देशांत सकट धर्माचे उठूक आसूंक जाय, मोगान आसूंक जाय. अशी धार्मीक संवादाक आमी चड आस्पद करून दिता. आनी आमचे मदें आसले फुडारी आमचेच थोडे मुखेली म्हणटा आमचे भितर जावं पुरो, हेर धर्मा मदें जावं पुरो, सगळ्यांक आमी पाठिंबो दिता आनी तांकां समाजेंत तांचो पात्र खेळोवंक क्रिस्तांव भावार्थाक एक साथ जावन आमी पेसारता. अशें आसतना मोगाच्यानो येदोळ म्हणसर 3.5 वर्सां आमकां कसली अडखळ येदोळ भोगोना. एक रितीन शांत वातावरण थंयसर आसा. आमी सगळ्यां लागीं मोगान रावूंक पेसारता आनी आमचो वावर सकट लोक मानता. आमी केल्ली सेवा भोव मोगान आमकां प्रोत्साह दितात. तरी मोगाच्यानो थंयसर थोडे ट्रस्ट आसात, ते हांव सांगच्या खातीर हांगा आयिल्लो. ट्रस्टाक तुमचे सगळ्याक आसतना संतोश भोगता जाल्यार म्हणजे थोडे ट्रस्ट तुमी समजून घेतल्यात म्हणून हांव पातयता. ते जावन आसात एक DSC जाता आसतना पापसाहेब चिंता ते आसली DSCज आनी मुखार ताचेच तकी चलतली म्हणून. पूण सगळ्यांनी अशें घडना. थोडी DSCज इंडिपेंडंट, इकॉनॉमिकली इंडिपेंडंट, पूण थोडे आसात मिसांव गांव म्हणटात थंयसर मिसांव वावर जावन आसा. स्थळी लोक दुर्बळ जावन आसा. ताणी दिवची काणी भोव थोडी. हांवें तुमकां सांगचें जाल्यार ताणे दिवची काणीक आमकां 40% मेळ्ळा आमच्या खर्चाचे. अशें म्हणटना आमी मस्त डिपेंडंट. पापसाहेब आमकां थोडी कुमोव दितात आनी हेर थोडे संस्थे थोडे दितात. कोडयार टावन, मंगळूर टावन आनी अशें भायल्या गांवांत जेसावन, मिडल इस्ट टावन थोडे आमचे क्रिस्तांव कोडयारचे भाव भयणी आमकां सपोर्ट करन आसात. त्या वरवीं आमी मिसांव चलोवन आसा. मोगाळ भाव भयणीनो, आमकां कित्याक गरज पयशांची मात न्ही. 2 गरजो हांव सांगता. एक आज देवपणाची गरज आसा. आमचो भावार्थ उरा जाय जाल्यार, भावार्थ फुलोवन वाडत जाय जाल्यार आमकां उर्बेवंत याजक जाय. एक फिरगज याजक आसलो तो मिशनरी जावंक जायना सुलाभेन. कित्याक म्हळ्यार एक मिशनरी म्हळ्यार ताकाच ताणें विसराचें
लोकांच्या जिणेंत वांटली जायली ताका स्वीकार केल्यारी नेगार केल्यारी खंयचेय मोतीन धरनासतना तांचे खातीर वावरचे एक धैर्य तांचे ते आसूंक जाय देखून आमकां बरे मिशनरी याजाक मेळचे खातीर तुमी मागत जाय म्हणून म्हजो पयलो उलो आमच्या सद्यस्थितींनी आख्या पयसले मिसांव वावरा खातीर आजकाल युवक युवती फाटीं सरतात पयलें आशिल्लें तें वातावरण आज ना देवपणी उणे जावन येता आमच्या देशींत येदळूच एक जर ह्यासत जाल्यार थंयचेच आनी एकलो ब्रदर थोड्याच 1-2 वर्सां भितर ह्यासत जावचो आसा एक 7-8 जण सेमिनरिस्ट आसात 8 जाणां सिस्टर जाल्यात अशें म्हळ्यार ही पवित्र सभा जिवाळ लावन आसा म्हणून तुमी मानतात म्हणजे पूण सांगत आसा आमकां वावंट आसा कोपेलां बांदची पाद्र्यापाचो कितें म्हणटा पांगुरवा म्हळ्यार तांचो म्हयन्याचो कितले खर्चाक हांवें दिजे पिसाय जावन एक पाद्र्याक येवन साहेबानो म्हाका एक काम करून एक लोकां खातीर एक सेवा करता म्हणटाना करता जाल्यार कर म्हजे लागीं पयशे विचार नाका हांवें म्हणूंक जायना 1 पोटी म्हणयेत 2 पोटी म्हणयेत 3 पोटी म्हणयेत 4 पोटी तो येवन सोदतो ना एका दीस जो खर्च एका पिसाय बांदून सुपणीचे देखून म्हाका लज बोगाना कांयच नासल्या कडेन आज एक उर्बेवंत जिवाळ एक दीस जाल्यार समान म्हणचो म्हजो कायदो म्हणून लेखता आनी आज तुमचे लागीं विनंती करता फूल वा पाकळी आमच्या मिसावां खातीर तुमी दान दियात देवान तुमकां इतलें बरें केलां आसा आनीकय बरें करलें म्हणून आमी तुमचे खातीर मागतले आमची देशीज आनीकय वाडून वचूंदी बेडे जायते आसा पूण वावरडे थोडेच आसात हे म्हाका बघता म्हज्या देशीन वावर करता आसतना आमच्या वावरांत तुमी वांटेले जातात म्हणलें म्हाका भरोसो जावन आसा तर मुगेचेनो आमी सांगता आमचे हात मेळोवया देवाच्या कामांत आमचो ल्हानसो आमचो इल्लो काम आमचो इल्लो त्याग सॅक्रिफीस तुमी करात म्हणून तुमच्या लागीं हांव उपकार मागता आनी हो अवकाश आशिल्ल्या श्रीमान सुनील तो भावी तो मनीस इतल्या जाणांक ताणें पोट्टू केला ताणें आनी ताच्या पंगडाच्यान आमी ताका जोरान ताळयो पडयला तुका आनी तुज्या पंगडाक बरें मागता तर आमी आनी तुमी सगळीं एकाच देवाची भुरगीं क्रिस्तांवपणाची क्रेस्काय जावन आसा आमचे उदार प्रभू आमचे ते एकामेकांतय आसो हुस्को तो तुमी दाखयला आनी दाखयतात म्हणून हांव पातयेता तुमकां सुनेसान बरें मागता परत तुमकां मरी मायेची आशिर्वादा मागून म्हणजे 2 शब्द हांव आखेर करता देव बरें करूं देव बरो दीस दिवं तुमकां सर्वांक आमच्या आपोवण्याक उलो दिवन इतल्या पयसांनी येवन हे आपोवपाचे मीस केल्ल्या बिशप रॉबर्ट मिरांदा तुमकां हांव देव बरें करूं म्हणटा तशेंच ताका सांगात दिल्लो फादर जोसी मास्कनास तुमकां ह्या ह्या मिसाक आल्तार भुरगीं जावन सेवा दिल्ल्या आल्तार भुरग्यांचो तशेंच समुद्र कॉयर केल्ल्या SKA पांगड आनी तसो वडील ऑलिंग सर्डाना तुका हांव देव बरें करूं म्हणटा हे इतलें व्हडलें फेस्त करूंक सुराबाईचे न्ही हातूंत मस्त जाणांनी आमकां फायनान्शियली रांदूंक वॉलंटियर जावन मस्त हेल्प केलां तांकां सर्वांक हांव SKA पंगडा तर्फे हांव देव बरें करूं म्हणटा मीस जाल्या उपरांत आमचो बिस्प आनी पाद्र्याक जेवणाचेर आशिर्वाद घालतले ताच्या उपरांत आमी जेवण चोवचें जेवणाक येताना आमी ह्या कॉरिडोरांत एकच लायन कर येवन आनी एका बागलाक हांव भायर येवचें प्लीज आनी जेवण जाल्ले नंतर तुमची बसका दुसऱ्यान बसूंक अवकाश करून दिवचें
मीस जाल्या उपरांत हांगासर ल्हान भुरग्यांक जावं व्हडांक जावं आनी व्हडांक जावं न्हू एक वॉयस ऑफ लंडन आनी नास लंडन नास म्हणले कार्यक्रम आसताले. तुमी सर्वांनी हांगासर आसले तुमी सर्वांनी जेवण जाल्या उपरांत हांगा येवन मेळचें आनी तांकां सहकार दिवचो. हांगासर आयल्या तुमकां सर्वांक SK पंगडा तर्फे हांव देव बरें करूं म्हणटा. अकरेचे तुमकां सर्वांक म्हज्या तर्फे तशेंच SK पंगडा तर्फे हांव बागी मोदी बेस्ट मागता. देव बरें करूं. सगळी उबे रावया. देवाचो आशीर्वाद आमी मागया. सर्वेस्पो तुमचे सोबे आसो. तकली बागून देवाचो आशीर्वाद आमी मागया. भगवंत अंकुर मोरयेचो पूत जावन देवाच्या पुतान मनशाकुळाची सोडवण केली. तसो तुमकां आपल्या देण्यांनी भरून अंकुर मोरये उदेशी जिविताच्या रसनाराक तुमी घेतलो. ही तुमकां सदां आपल्या गोपान बाळगून दवरून आज अंकुर मोरयेच्या जल्मा दिसा तुमी संतोष भरीत आसात. पवित्रत्वेच्या आनंदान तुमची खालसां भरूं आनी आमच्या अंकुर मायेचे मजतीन ससनाच्या संतोषाक आमी सगळीं पावूं. आनी सद्वेदा देव बाप आनी पुत्र आनी पवित्र आत्मो आपलो आशीर्वाद तुमचेर घालो. वचून येयात. क्रिस्ताचे शांतीन हांव तुमकां धाडटा. देवाचे तुमी वेत आसतना एक ल्हानशें हँडबिल तुमच्या हातान दितात. थंयसर आमच्या साल्वेशनांतले एपील आसा, अकाउंटाचे नंबर आसा. तुमकां वेळ मेळ्ळ्या वेळार आमचो आजकाल तुमची काणी इंडियन अकाउंटा मार्फत धाडी जाय म्हणून तुमकां उलो दिता. निमाणें गीत.
जीवनाचेर देवाचो आशीर्वाद मागया. ओ मुगाळ बाबा, आमच्या आत्म्याचें काण जावन आमच्या आत्म्याचें काण जावन जेजू क्रिस्तुवे आमकां दिली. आमच्या आत्म्याचें काण जावन जेजू क्रिस्तुवे आमकां दिली. तुका अर्गां बाबा. आतां आमच्या जिणयेक आमच्या कुडीचें पोशण जावन तूं आमकां दिलाय तें जेवण सबालच्या विनंतेन आनी त्यागान तें तयार करा. SK ह्या पंगडा तूं आशिर्वादीत कर आनी आज तांच्या पुण्याक संगतान मेळ्ळ्या आमच्या समेस्तांतय भाव बंदपूण एकामेकांक मोग मैपास ह्या जेवणा मारिफात आनीकय चलय. तवळ आमकां ह्या SK ह्या पंगडा मारिफात सांगाता हाडटाय तुका अर्गां आनी मुखारी आमी एक आवडटी कुटुंब जावन जिवन आमकां समेस्तान तुज्या आशिर्वादान भर. हें जेवण आशिर्वादीत कर. आमच्या कुडीक तें पोशण जावन दी, सकत दिवन दी, चड पिडेशिरेंतले आमकां राखून व्हरून दी. तुज्या मोगान आमचेर ह्या जेवणाचेर तुजे आशिर्वाद घाल. आमेन. बापाचे आनी पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नांवी. आमेन. थर्ड फादर वो फादर बाकी सर हां बाकी ने गतकी Richa, go on, Ravia. Richa, yeah, push him down. Hey, on left you. Start from there. From there. Nice. More. Vegetable? Vegetable? No? Chili. Chili.
Hello. Hi. Happy feast. How are you? I'm good. Nice to see you after a long time. I don't recall where I My children have grown up now. They are not anymore. they are in St. Agnes, right? Yeah. Oh, that's Remember? right. Now I remember. Happy feast. So,